दोन्ही कंपनी कॉन्टॅक्ट केला मी आणि कंपनी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर आमकां लक्षात आयलें की आयडियान तेमकां पयशे भरले ना कॉन्ट्रॅक्टर असले कारणान आणि ते आमकां पावले 8 दिसां भितर सुरू कर म्हणून सांगलें. आयडियान सांगलें, रिलायन्सान कंपनीन सांगलें. 8 दिसां नंतर कांयच ना. आज म्हाका दिसता आमकां खोतिगांवचे 1.5 म्हयन्याक आमच्या खोतिगांवचे 7-8 लाख लोकांचे गेल्लेले आसा. लोकांनी रिचार्ज केल्ले सगळे. म्हाका दिसता खोतिगांव 2000 कार्ड होल्डर आसा, सीम कार्ड होल्डर आसा. प्रत्येकान एक 200 रुपये धरलेल्यार ते आमकां 8 लाख सुमार जाता. त्याच बरोबर आमची जी वेगवेगळी गव्हर्मेंट हें आसा, BLO आसूं किंवा आमचे पंचायतीचे जे वेळ प्रोग्राम जाता आमकां ते डायरेक्टर पंचायतीन आखून दिल्ले आसा. त्याच बरोबर आमचे अंगणवाडी वर्कर आसा तांकांय कार्यक्रम दिल्ले. हे आमकां डावनलोड करपाक इतले त्रास जाले की आमचे खुबशे कंप्लेनी आयले आणि आमी इतले सांगून सुद्दां ते हें करना म्हणून आयज आमी हे सगळे खोतिगांवचे लोक वट्टवर आनी आमकां नाका डिस्ट्रॉय करपा खातीर आयला आमकां. इतके टाइम तुम्ही कित्याक उबे रावल्यात? ना आयज जातलो फाल्यां आमी आमची एक लोक पेशन काडले इतले आसा की आयज जातलो फाल्यां तितले वर्स आमी सर्वीस दिल्ली तेमी 10-12 वर्स सर्वीस दिताना आमकां आमी रावले बाबा कितें तरी तेंचे प्रॉब्लेम आसूं येता ते सॉल्व करतले अशें आशेन रावले आमी. पूण 1-1.5 म्हयनो जालो अशें आमचे पेशंट काबार जाला. खोतिगांवची लोकसंख्या साधारण 3000 सुमार वयर आसतली. आमकां 108 सपोज कॉल करता जाल्यार हिंग सारके रेंज ना. खंय तरी भायर शिशावळ नाल्यार आमण्यार अशें वचून कॉल करपाक पडटा. कितले डिस्टन्स वयचें पडटा तें? साधारण एक 5-6 किलोमिटर 6 किलोमिटराचेर आसतले. कॉल करपाक कोणा मेळना. ह्या सगळ्यो गजाली सामको लोकांक इतलो त्रास जाला. 1.5 म्हयनो जाला लोकांक हाल जाला सारकी. सो आनी ह्या टवरा वचून जे कोणाले बिजनेस आसले पळय तांकांय लॉस जाल्ले आसा. मेन म्हणटा तो युथां प्रॉब्लेम म्हणल्यार आजकाल युथां मेन म्हणटा नेटाची गरज आसा. सगळ्यां आसा ऑनलायन आसा सगळ्यां कितें आसा. मॅक्झिमम पळयलें जाल्यार 1.5 म्हयनो जाल्यार यूथ इतले बेजारां आसा. सामकें खंयची एमर्जन्सी सर्वीस आसा ती कांयच मेळना. कितें ऑनलायन करतले. थोडे यूथ आसा लायनी सांगता काजू खंय तरी एक 10 किलोमिटर 5 किलोमिटर लायनी रातचे वचून बसून रावता रेंजी प्रॉब्लेमा लागून. मेन म्हणटा ते खंयच्योच फॅसिलिटी प्रोवायड जायना त्या नेटवर्का खातीर. मेन म्हणटा कितें आज शिक्षणा वेळार जर खंयचे एसायनमेंट जावं भुरग्यां जावं खंयच्या युथां जावं कितें जावं जाल्यार आमकां नेटाची गरज आसा. नेट म्हळ्यार हांगा जरी आमकां पयलींचें आमकां 2G चलतालें पयलीं आतां तें सुद्दां ना. बाकीच्या खंयच्याय सोशल मिडिया आसा यूज करपाक आमकां मेळना. तेजे खातीर सामको प्रॉब्लेम जाला. आनी म्हाकाय खूब प्रॉब्लेम जाता. केन्ना फोन मारपाक कोणाक बाबा मिटींग अरेंज करपाक बी प्रॉब्लेम जाता. येवचो पडटा स्पेशल नाल्यार मनीस धाडचो पडटा. आतां ही एक सिस्टम आशिल्ली ती कित्याक बंद पडली म्हाका खबर ना. एक म्हणटकच फाटल्या दिसांनी हांवें मातशें मुवमेंट केलो की ते सगळे येयले आमी मॉल मोडटा टावर हो नाका आमकां. आसून कितें फायदो कित्याक आमकां पयलीं सद्याक एक पंचायत ह्या भागान रावता. इतलो लोक ह्या खोतिगांव हिंगा ह्या भागान रावता म्हूण गव्हर्मेंट लक्ष दिना काय ह्या लोकांचेर. म्हणजे लोकांक ह्या गव्हर्मेंट लोकांची पडोन वचोंक ना बाबा ते बाबा आसा ना कांय कळप ना कोणाक. बाबा एक पुलीस लोक फोन मारता जाल्यार हो बाबा एक बाबा कितेंय इमर्जन्सी उजो पेटलो कांयच ना. पयले अनिल अंबानी घातलेली रिलायन्स ते जाला बँकक्रप्ट. तो पयशे कांयच ना ते कडेन. इवन तेणें गव्हर्मेंटाक पयशे फारीक करना हे इन्स्टॉलेशनचे ते कितें प्रोसिजर आसा त्या प्रमाणे पयशे फारीक करना. तेमी काडलो रिलायन्साक दिलो हांकां दिलो आमच्या आयडियाक दिलो. आयडियान हेणे पयशे भरूना म्हूण आयडियाचे पयशे भरना म्हण ताका दिना म्हणटा. तेणी ब्लॉक केला म्हणजे दोनूय सायडी तेमी ब्लॉक केला. तिसरें जियोन हिंगा लोकांनी खूब जाणांनी मागलेले तेंचे कडेन जियो रेडी आसा घालपाक आपणाचो टावर. पूण कितें हेजेरूच घालून आनी आमच्या पैंगीण कनेक्टिविटी थ्रू मायक्रो दिवंक शकता. पूण ती तितली फिजिबल जायना म्हणटा तो. आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक एक सायडी सेंट्रल फॉरेस्ट लागता एक सायड स्टेट फॉरेस्ट लागता. पूण त्या दोगांयची परमिशन घेवचें पडटा आनी ते दोगांयची परमिशन घेवपाक सेंटर वचचें पडटा. सो देखून हांव ते कडेन सगळे खोतिगांव भावां कडेन मागता आतां जेन्ना तुमी इतले प्रयत्न केला हो सगळ्या सरकाराक पावून दी आवाज की अशें अशें आहा म्हूण. आनी तुमी एक अल्टिमेटम दिला म्हूण सांगता हांव की बाबा 1 म्हयन्याचो हय दिता. एक 15 दिसांचो म्हयन्याचो पूण एक टायम दिया. कितें प्रोसिजर आहा तो प्रमाणे हांव फॉलोअप करता आनी मागीर कशा भशेन बाबा कनेक्टिविटी चालू करया. गव्हर्मेंटाची इतली स्कीम तुमी आतां नेटार घालताय. एज ए हांव ओनर देवस्थान प्रॉपर्टीचो प्रेसिडेंट आनी हांव सांगूंक सोदता की थोड्यांक आमगे खोतिगांवकार भावांक कितें म्हणटा थोडे इशू हो कितें हो रेंट हो टॉवर
देवस्थानान बंद दवरला अशी समज जाल्ली आहा ह्या मिडियांतल्यान हांव सांगूंक शकता हे देवस्थानान आमगे हितू कांयच हें केल्लें ना आमदाराक सांगूंक शकता लोकांक कळो ह्या हितूंतल्यान कितें देवस्थाना हितू रेंट ना आमकां एज ए प्रेसिडेंट ह्या नात्यान सांगूंक शकता देवस्थानाचे सगळे आमी तेमकां हे दिल्ले आहा कॉर्पोरेशन आनी जे कितें रेंट आहा ते आमी पेपर वर्क आमी थ्रू एडवोकेटा मार्फत एग्रीमेंटा प्रमाणे पेपर वर्क केला